प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज शुक्रार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 13वो विसवोर वोड 18 ते 23 पर्यंत. मॅथ्यू चॅप्टर 13 वर्सेस 18 to 23. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. चीत दिवन आयकात तोर आनी वंप्याच्या वपारीचो ओत कितें तो समजून घेयात. राजाचें उतर आयकतात आनी ते समजनात ती वाटेर वंपलेल्या बियां सारकी. देंवचार येवन तांच्या काळजांत वंपलेले ते काडून व्हरता. खोडपी जमनीर पडलेले बी उतर आयकतात आनी रोखडीच ते उर्बेन मानून घेतात ती मनशां. पूण तांकां आपणा भितर पाडनात आनी ती थोडोच वेळ धीर उरतात. ते उतराक लागून उपद्रे आनी दुमावो येना फुडें तांचो बावार्थ रोखडोच हालता. कांट्यांनी वंपलेले बी उतर आयकतात ती मनशां. पूण ह्या संवसाराची दास्ती आनी गिरेस्कायची भूल उतर दामून दवरता आनी तांकां पीक जायना. बरे जमनीर वंपलां ते उतर आयकतात आनी समजतात आनी ती मनशां ही पीक दितात. एकाक 100, दुसऱ्याक 60 आनी तिसऱ्याक 30. प्रितीच्या बाबणीनो आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच आयकलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन जेजू वंप्याची वपार सजमणी दिता, अर्थ दिता आनी आपल्या शिसांकूच सजमणी त्या वपारीची दिता. कितें घडलेलें भाव भयणीनो, जेजू वजारांनी लोक येयल्लो आनी जेजून ही वपार तांकां सांगलेली, वंप्याची वपार. आनी ही खूब वपारींनी शिकयल्या उपरांत तो लोक जो येयल्लो तांकां सजमणी मेळोंक ना. ताणें आयकलें उतर, आयकली वपार आनी ते सगळे लोक घरा गेले. आनी भाव भयणीनो, सजमणी नासतना वो लोक घरा गेलो. ज्या भाशेन आयज खूब पाटी घडटा, लोक इग्रोजेक वेता, इगोर्ज मातयेन एकठांय जाता, शर्मां आयकता, सगळें आपलें देवस्पण करता. पूण जें थंयसर आयकतात तें कान दिवन आयकनात. म्हणजे बिश्टें आयकलें एका कानान, दुसऱ्या कानान सोडलें आनी ताचो सजमणी मेळोंक ना, ताचो अर्थ मेळोंक ना. आनी ज्या भाशेन ती गेल्लीं त्या इगोर्जेन त्या भाशेन ती भायर येतात आनी कसलोच तांच्या जिवितांत बदलाव जायना, तांकां कसलोच फायदो जायना. म्हणटच जेजू आतां ही सगळी वपारी शिकयल्या उपरांत आनी लोकांक घरा धाडल्या उपरांत तो आतां घरा येता. आनी घरा येता जाल्यार तो आपल्या शिसां बरोबर आसलो, कित्याक जेजूचे शीस जे ताणें विचून काडलेले ते सदांच जेजू बरोबर आसताले. आनी ते 3.5 वर्सां खंयसरूय वचचो नासतना ते आतां जेजूच्या फाटल्यान आसले. ते जेजू बरोबर सगळे कडेन वेताले, ते जेजू तांकां शिकयतालो. म्हणून घरा येयल्या उपरांत शीस आतां जेजूक विचारता, तूं वपारींनी लोकांक कित्याक शिकयताय, कित्याक तांकां सोंपें करिनाय, कित्याक तांकां सजमणी दिनाय. पूण आमकां आतां ही वपारी ज्यो शिकयल्या ताचो अर्थ दी, आमकां सजमणी दी. आनी भाव भयणीनो, जें थोड्या दिसांनी वा थोड्या म्हयन्यांनी आतां पवित्र आत्मो करपाचो आसलो तें काम आतां जेजू करता. म्हणजे जेजू थोडे दीस येयल्लो, तो आतां जें उतर शिकयतालो त्या उतराचो तो अर्थ दितालो, सजमणी दितालो. पूण पेंटकॉस्टाच्या दिसा जेन्ना जेजू मेलो, पुनर्जन्म जालो आनी स्वर्गीच्या बाबा कडेन गेलो, ताणें पवित्र आत्मो धाडलो आनी आतां पवित्र आत्मो आमकां देवाचें उतर शिकयता. पवित्र आत्मो आतां त्या उतराची सजमणी दिता. पवित्र आत्मो आमकां तें उतर सोंपें करता. म्हणटच आतां जेन्ना जेजू त्या शिसां बरोबर आसलो, तो आतां पवित्र आत्म्याचें काम करतालो आनी तो त्या शिसांक अर्थ दितालो, सजमणी दितालो, सोंपें करतालो. आनी आतां जेन्ना त्या वपारीची सजमणी दिता, तो तांकां सांगता, जें आयज आमी शिवर्तमानान आयकलां, तो तांकां सांगता फकत ह्या 4 जमनी मदें एकूच जमीन आतां फळ दिता, म्हणजे एक पीक दिता. बाकीचे 3 जमीन पीक दिनान. म्हणटच एक जमीन पीक दिता जाल्यार हाचो अर्थ कितें? भाव भयणीनो, ज्या दिसा आमी जेजूक आमचो सोमी देवान सर्वंडार मानून घेता, देव आमकां पवित्र आत्मो दिता. पवित्र आत्मो आमचे भितर येवन ठिकाण करता, म्हणजे आमचे भितर आमच्या आत्म्यान तो आतां जियेता. म्हणून पवित्र आत्मो आमचो गुरुजी जाता. पवित्र आत्मो आमकां उतराची सजमणी दिता. पवित्र आत्मो आतां तें उतर सोंपें करता. आनी आतां आमकां त्या उतराची सजमणी मेळ्ळ्या उपरांत
आतां आमच्यान तें उतर पाडूंक जाता. म्हणटच बाकीच्यो 3 जोमणी जे लोक आसले म्हणजे जे वाटेर पडलेले तांकां सजमणी मेळोंक ना, खोडपाड पडलेले तें बेगीन किल्लोन वयर जालें, पूण धुमाडो येयल्या उपरांत तें आतां तें झाड पडलें म्हणजे तें करपलें म्हणजे आतां धुमाडो येयल्या उपरांत तो लोक तें बाबड आपलो सोडटा. तिसरी गोश्ट म्हणल्यार जेन्ना लोक देवाचें उतर आयकता सजमणी घेता पूण आतां संवसारच्या वस्तूंनी ती आतां बुडटात. म्हणजे जेन्ना ती आतां उतर सजमतात ती आतां जो धुमाळो येयला जो ताचेर कोण लोक आड येयला तांकां लोकांनी अपमान केला तें पयस करून तें आतां उतराचें फळ मेळटा तांकां तिसरे जोमणीर. पूण कितें घडटा जेन्ना तांकां आशिर्वाद मेळटा सगळें बरें देवाचें मेळटा संवसाराच्यो वस्तू तांचो आशिर्वाद जें देव तांकां बरें करता ताजेर आतां ती चोत्राय दवरतात आनी देवाक सोडटात, देवाचें उतर सोडटात, देवा बरोबर संबंद दवरपाक सोडटात आनी शेकी भाव म्हणून ती आतां देवाच्या राज्यान पीक दिवपाक पावनात. पूण जो कोण आतां पवित्र आत्म्याच्या आदारान उतर आयकता सजमणी घेतात पवित्र आत्म्याचें उतर आयकता तें आतां पाळटा ती आतां आपलो संबंद जेजूशी घट करून पवित्र आत्म्याशी घट करून सोडणीच्या बाबाशी घट करून आतां तें उतर पाळटा. तीच मनशां आतां एक पीक दिवपाक पावता. म्हणजे जेन्ना हें उतर आमच्या काळजान रिगून रावता जेन्ना जेजून आमकां सांगलां जुवाचो 15-20 तो म्हणटा हांव जावन आसा दाखवेळ तुमी जावन आसा फांटे. जेन्ना म्हाका त्या दाखवेळीक तुमी चिपकून रावतात तेन्नाच की तुमच्यान फळां दिवंक जाता. तुमी म्हजे कडेन चिपकून रावना जाल्यार तुमी केन्नाच फळां दिवची ना, तुमकां खात्रून उज्यान उडयतलीं. तेच भाशेन भाव म्हणून जेन्ना आमी पवित्र आत्म्या कडेन चिपकून रावता म्हणजे पवित्र आत्मा आमचे भितर येता आनी आमी पवित्र आत्म्याचें उतर आयकता. कित्याक पवित्र आत्मो आमकां सदांच देवाचें उतर सांगतलो. पवित्र आत्मा जेजूक महिमा दितलो. पवित्र आत्मो जेजू महिमा दिता म्हणजे ताच्या उतराक महिमा दितलो, ती सजमणी दितलो आनी आमकां आतां त्या उतराची सजमणी मेळ्ळ्या म्हणून आमी आतां तें उतर पाळल्या उपरांत आमी खरेपणी एक बरें पीक म्हणजे एक 30, 70 आनी 60 आनी 100 पर्यंत आमी दिवंक पावता. म्हणटच देवाच्या राज्यान जो कोण पवित्र आत्म्याक अनुभवता पवित्र देवाचो मोग अनुभवता देवा उतरा प्रमाणे चलता ताच्यान 100 पयलेच पाटी दिवंक जायना. जायत 5, 10, 15, 30, 50 आनी 100 पर्यंत दिवंक जाता. म्हणटच जेन्ना पवित्र आत्मा आमच्या सांगात आसा आमच्यान फळां दिवंक जातात, आमच्यान तें पीक दिवंक जाता जें देवाक मानवलेलें जाता तें. म्हणटच आयज भाव भयणीनो देवाचें उतर आमच्या काळजान रिगून धरून पवित्र आत्म्याचो आवाज आयकून देवाचें उतर सदांकाल पाडून फकत 1-2 दीस न्हय, फकत रितीराग जाता तेन्ना न्हय, जेन्ना आमी इगोर्जेक हात तेन्ना न्हय, सदांकाल एकल्या तोडीर आमची चोत्राय जेजूचेर आनी ताच्या उतराचेर धरून पवित्र आत्म्याचो आवाज आयकून देवाचें उतर पाडून आमी आयजतान तें खरें पीक दिवंक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव उडयता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सोरवंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सोर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.